मोगाचे अष्टांदू ह्या आयताराक आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची दोबाचीक परब आमी समोर उरता आनी परब आमकां दर एकल्याक ताचेंच पुनर्जीवनपण घेवन आमकां एक नवे जिविताचो बरवसो दिता. म्हणटच ह्याच परबेच्या दिसाक ल्हानशी लोक शिकातना आयची सगलीं जी वाचपां आसात ती वाचपां एकूच सोत म्हाका आनी तुमकां उक्तें कोत्तात. तें म्हणल्यार आमचें जिवीत संवसारी जियेत आसतना तितलेंच न्हय पूण आमकां जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी आमकां पुनर्जीवनपण बासायलेलें आसा. म्हणटच हे दोबाचीक परबे हांव ल्हानशी लोक आमच्या जिविताचेर घातना ल्हानशी घडणी आयच्या दिसाक तुमच्या कानार सादयता. पयले सुवातेर एक व्हड गिन्यानी मनीसूय एका दिसाक पोतरांचेर बरोवन अशें म्हणूंक लागलो वय, हांव जेन्ना पवित्र शारांत गेलोलो तेन्ना म्हाका तुमच्या जेजूची हाडां मेळ्ळ्यांत. म्हणटच म्हाका दिसना तुमचो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून, कित्याक म्हाका ताजी हाडां मेळ्ळ्यांत म्हणटच हांव हें सोत मानून घेवंक सोदिना. आनी तेन्नाचूय आमच्या क्रिस्ती लोकांचो भावार्थूय आसलो चिंतून जेजू घडये पुनर्जीवन जावंक ना म्हणून. पुणूय थोडेच तेंपान जेन्ना हो गिन्यानी मनीस जाणटो जालोलो तेन्ना वय ताणें याज्ञिकाक आपयलो आनी याज्ञिकाक आपोवन ताणें वय सांगलें आपलें खुबसार कोत्ताना, जेन्ना हांवें सांगलेलें तुमचो जेजू पुनर्जीवन जावंक ना तेन्ना हांवें फोट मारलेली, कित्याक हांव फामाद जावंक सोदतालों, म्हजें नांव जोडूंक सोदतालों, पूण आज हांव बोगसणें मागूंक सोदतां. ओय म्हज्या भाव भयणीनो, आमकां घडये कोणें सांगलें जाल्यार अशेंच जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचो घडये हो बुन्यादी भावार्थ आसा तो घडये आलूंक शकता. पूण आयच्या दिसाक आमकां हें सगलें एक सोत उक्तें केल्लें आसा, तें म्हणल्यार आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला. देखूनच आयच्या दिसाक हे परबेच्या दिसाक तिनूच वस्तू आमच्या काळजान रिगोवंक सोदता. जेजूचें पुनर्जीवनपण घेवन आमकां वय एक नवें जिवीत आयच्या दिसाक फावो जाता आनी ह्या नव्या जिवितांत तीन वस्तू आमच्या सभेन घडटात. पयली वस्त ती म्हणल्यार ताचेंच पुनर्जीवनपण घेवन आमकां पयलें आमच्या जिवितांत घडटा तें म्हणल्यार बरवसो. जायते फावटी घडये आमच्या कश्टांत दुबाड्यांक आमी सामना कोत्ताना जायते फावटी देवाक शिणटात, जायते फावटी घडये जिविताची दिशा घडये आमकां सामकी दिसना, जायते फावटी घडये जिवितांत आमकां जाय तशें घडना, अशें घडये आमच्या जिवितांत जायते फावटी जाता. पुणूय आयच्या दिसाक जेजूचें पुनर्जीवनपण घेवन आमकां पयली वस्त आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाता ती म्हणल्यार बरवसो. आमच्या कसलेच अडचणेक, आमच्याच भावार्थांक, आमच्या जिवितांत आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपणा उद्देशी एक फावो केल्लें आसा, तें म्हणल्यार जेजू पुनर्जीवनपण जाला हें सोत आनी हो बरवसो आमच्या काळजान आयच्या दिसाक उदेला. म्हणटच पयली वस्त आमच्या काळजान घालेली आसा ती म्हणल्यार बरवसो. दुसरी वस्त आयच्या दिसाक हे परबेन म्हाका आनी तुमकां फावो जाता ती म्हणल्यार आमचो भावार्थ. आज घडये जेजू पुनर्जीवन जावंक ना जाल्यार आमचो भावार्थ घडये जायते फावटी आलता आसलेलो, आमचो भावार्थ घडये पोको आमकां घडये दिश्टी पडटा आसलेलो. पुणूय आयच्या दिसाक जेजू पुनर्जीवनपण जावन आमची घडये भावार्थाची बुन्याद आसा ती घट आनी ती ताणेंच आमकां करून दवरलेली आसा. म्हणटच दुसरी वस्त म्हणल्यार आमचो भावार्थ वाडयतना आमचें मुळावें सोत जावन आसा आमचो जेजू पुनर्जीवन जाला. ही जावन आसा दुसरी वस्त म्हाका आनी तुमकां फावो जाल्ली आसा. आनी आयच्या दिसाक ही परब आमकां निमणी वस्त सांगता ती म्हणल्यार जेजूनय आपल्या मोगाची करणी आनी आमची सणवण घडये जोडून घेतली आपल्याच पुनर्जीवनपणा वरवीं. आमी घडये संवसारी जिवीत जियेतना जायते फावटी घडये म्हणटात
वायट कर्ण्यो करूंक सोदतात उगडे बरें जिवीत जिवंक सोदतात पूण आमकां आयच्या दिसाक एकूच निमणी वस्त सांगलेली आसा ती म्हणल्यार हे संवसारी जिवीत काबार करून जालें जाल्यार आमकां सगल्यांक पुनर्जीवनपण बासायलेलें आसा आनी तेंच बासायतना जेजून खूद हें पुनर्जीवनपण आपल्या जिवितांतल्यान आमकां जोडून घेतलेलें आसा म्हणटच हें जिवीत आमी संवसारी जियेतना ही संवसारी यात्रा करतना आमी सदांच आमच्या मनांत हें सोत आमच्या काळजांत हें सोत रिगोवन घेवया तें म्हणल्यार आमकां पुनर्जीवनपण जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उद्देशी म्हाका आनी तुमकां बासायलेलें आसा म्हणटच ह्यो 3 वस्तू आमच्या काळजांत आयची परब समोर ओंपतना रिगोवन घालया कित्याक हें जावन आसा आमच्या बावाटाचें सोत आनी हें सोत आयच्या परबेच्या दिसाक मानून घेवया जेजू पुनर्जीवन जाला आनी हेंच पुनर्जीवनपण म्हाका आनी तुमकां बासायलां हें सोत आयच्या दिसाक मानून घेवंक आमकां धीर आनी बोल देवाचें मागुया.